श्री भूमिपुरी शांतादुर्गा सप्तकोटेश्वर पंजापूरचा पायपट्टा। हांव दिवाकर देसाई, प्रेसिडेंट ऑफ श्री शांतादुर्गा फादर वगैरे टेम्पल, सेक्रेटरी संतोष देसाई, ट्रेजरर आनंद देसाई आणि आमचे आदले प्रेसिडेंट शाबा देसाई, गोविंद देसाई यांची सगळ्यांच्या वतीन तुमचे प्रेसाचे हांव स्वागत करता। सप्तकोटेश्वर टेम्पलाचो मेन पार्ट एक्चुअली पयलीं जाल्लो गोंयचे स्तंभ आनी बॅलन्स वर्क ते आमी ह्या 3 वर्सां कंप्लीट केलें। सप्तकोटे देवळाची स्थापना 4 तारखेर स्टार्ट जातली, ती 8 तारखेर सांजची समाप्त जातली। 4 दीस 5 दीस धार्मीक विधी आसतल्यो। भाविकांनी आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या स्थापना दिसाक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावचे अशें हांव भाविकांक विनंती करता। आणि फुडली सविस्तर माहिती आमची फाउंडर मेंबर ऑफ सप्तकोटेश्वर टेम्पल आणि प्रेसिडेंट गोविंद देसाई तुमकां सविस्तर माहिती सांगतलो। साधलेले काम भितर तेणी आपल्याला हें बरयलें आसा सगळें, खंयचो डिजायन कितें आसता तो दिलो आसता। हय ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हळ्यार आमी चडांत चड हेजे म्हळ्यार देवाचे म्हळ्यार भक्तगणाचें ट्युरिजम करपाक चड विचार आसा आमगेलो, किंवा मागीर मुखार कितें जावं हळशीक निवळसाण ना तशें जावपाक नाका म्हणून आमी इंडियन आनी भायले जे भक्त मंडळी अशें आसा किंवा देवा वाटेन हें आसा तांकांच हें करपाक केलां। आतां पसून आयताराक पयलीं केन्ना लागनासल्यो, आयताराक फुल्ल लायनी लागता, अप टू मे म्हयनो म्हणल्यार लायनी आसतल्यो, आयतार शेनवार आनी मदली सप्तकोटेश्वर देवळा पसून लायनी लागपाक लागल्यो। पयलींच्या आयतारा लायनी आसल्यो, पयलीं जायना आसलें। ह्या देवळाचे पयलीं म्हणटा पाडवो आसता आमगेलो, पाडवो जातकीर नेळा पंचम आसता, आनीक मागीर शिगमोत्सव आसा, दसरा आसा। शिगमोत्सव आमगेलो गुलालोत्सव आसा, ताका आमी तोपशी म्हणटात। मागीर जात्रा आसा, जात्रा आमी मोठ्या प्रमाणात सुरू केल्यारच 1907 सुमार आमी मोठ्या प्रमाणात सुरू करपाक केली। पयलीं आमगे बुकाचेर आसताली आनी बारीक जाताली। 1997 आमी ती मोठी केली, तेच्या नंतर 4 वेळा ताळ्ळे। तेन्नाय बी आमचे हें इतलें करतना आमचे कडेन पयशे उरना आसले, फक्त करपाक येवप आनी पयशे मागीर येताले। महारथ आसलो आमगेलो 45 फूट वयर आसा, गोंयांत सगळ्यांच्याकूय व्हडतो त्या वेळार। गोंयांत फुल्ल चांदीचो रथ पयलो तो आमगेलो। आमी त्या वेळार आनी पळोवपाकूय गेल्ले, आमकां मेक मेळ्ळो खंय उडपी कृष्णाचो रथ आसता तो एक 40 दिसांनी तेजी देवाची प्रतिश्ठापन आसली, केन्ना 3 वर्सां पयलीं। तो येयलो आनी पळयलें, मागीर देवूळ पळोवपाक गेलो आनी तेणी विचारलें, हो नंदी बेश्टो आसलो आमगे उगड्यार, तेणी विचारलें हो उगड्यार कित्याक दवरला? तांच्यानी मंडप बांदपाक पयशे आनी जाय, आमचे कडेन पयलीं कांय ना। तो म्हणपाक तेन्ना विचारलें तेणी कितले पयशे सुमार लागतले? विचारतकीर फोन केलो आनी कितें मागीर आपले 2 दीस भितर सांगून पावलो, आनी 20 दीस उरले ताचे भितर बांदूं जाता जाल्यार पळोवया, आपल्यान जाता जाल्यार दिता। सो लास्ट कोणी चड सांगलें कमी सांगलें हें करतकीर लास्ट 20 लाखांचेर फायनल जालें आनी आपूण 20 दीस भितर तें मंडप बांदून दितलो पावलो। तेणी ओके म्हणलें, पयशे रोखडे दिले 20 लाख। सांगपा म्हणल्यार आमी हें तेजी सांगणी करताले, भटा सांगलें तेगे सांगणी कर, तेणी 20 लाख दिला, तेगे सगळे फॅमिलीक हें ते बिजनेसाक तें जावन येलें। भटान सांगणी केली की अशें अशें आसा, तेणी आमकां 25 लाख दिला आनी तेजी बरें जावन दिवं म्हणून जाली सांगणी जाता। तो म्हणपाक तेणी 25 लाख म्हणलें बाबा, हां चुकोन जालें दिसता म्हणल्यार, अरे भटा 25 न्हू 20 परत हें घे, हें नाका नाका म्हणपालो, तेच्या तोंडांतल्यान 25 येयलें न्हू म्हणपालो, आपूण आनी 5 दिता। सो अशें भक्त आसलें, एक सांगपा म्हाका उदाहरण एक। सो अशे तरेन खूब जाणांनी 1 लाख वयर दिला, तेंचें आमी नांव बरोवपाक केलां।
कोणी 1 लाख दिला, कोणी 1,11,011 अशें करून कोणी सुबेतूय दिला. सो त्यांची आमी बोर्ड सायडीन लावपाचें केल्लो आनी सद्या एक लायलाय बी. आतां आनीकूय दिला तेंची नांवां घालून आनी आमी आतां परत तो अपडेट करतले ह्या दिसा पयलीं. कितें विचारपा आसल्यार विचारपा जाता. हां सांगता. साधारण 29 वर्सां लागली. 20 वर्सां ना 29 2005 सुरू केल्लें. 19 वर्सां लागली. आनीक तेंय बी 2 नोव्हेंबरा सुरू केल्लें फावंडेशन. आनी आतां हो मार्च लागतलो. सो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 8 म्हयने उरलाय 20 वर्सां जावपाक. फावंडेशन स्टोन टू कंप्लिशन. पयशे आमी 80 लाख म्हणले सुरवातेक. मागीर म्हणटा तशें 90 धरले. आमी धरले मागीर चड जावन 1 लाख 1,20,00,000 जाता धरले. पूण सुरवातेचे आमगे बरेंशें काम सामकी सवाय भितर जालें. तेन्ना फातर सवाय आसलो. तामिळनाडूंतल्यान आमी फातर हाडले, ब्लॅक फातर. आनी मागीर तो खूब म्हारग पडपा लागलो. दोनी बॉर्डर क्रॉस करता म्हळ्यार खूब त्रास जावपा लागलो. मागीर थोडेशे बाकी काम आसले. कर्नाटकांतल्यान आमी व्हायट ग्रेनायट हाडलो. आनीक तेन्ना सादारण 1.5 कोट्यां भितर आमचो प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार कितें तेजी फावंडेशन बी जावन वयर पावलें. प्लिंथ लेवल जावन खांबे बी आमी उबी केल्ले. तेजे नंतर परत 6 वर्सांक आमी 5 कोटी सुमार मोडले आनी प्रतिश्ठापन केली. फक्त देवा गर्भगृह आनी मुखायलें आनीक देवा बसून गेले 3 वर्सां पयलीं. आनी तेजे नंतर सादारण 1.5 कोटी लागून हें उपपीठ बांदलां. सो टोटल सादारण 7 कोटी खर्च येतलो आमकां. आमची ती सवाय पडली म्हणून 7 कोटी. आज जर हें बांदपाक 2 वर्सां भितर बांदया अशें म्हणून कोणी म्हणलें जाल्यार मोर दॅन 25 crores कमीत कमी जाय त्या देवळाक. दोन्ही देव हय, शांतादुर्गाय आनी ती. आमचे बरोबर नाकेरी एक आसा लोक, सावंत म्हणून. ते सावंत आनी आमी दोगांय थिंयसान येयल्ले. बरोबर येयले आनी मोरपिला रावले. बरी सादारण 100-150 वर्सांनी ते नाकेरी गेले आनी आमी फातर्पे येयले. तो आमी लेखां भितर दिला. तरी आसतना हांव सांगता. पयलींची पळय दिवाळी आसलें थंय सान ते पळय भायर येयले. मागीर सप्तकोटेश्वर भायर येतकीच मागीर थंय सोमनाथ लिंग आनी बी मोडलेलें. तेन्ना अलाउद्दीन हसन तेजे कडल्यान जेन्ना पराभव जालो कोणालो कदंबालो, तेन्ना तेमी देवळां मोडलीं. ते सगळे फोडून काडले. तेन्ना भितर धन बी मेळ्ळें म्हणून तेमी तेंय देवूळ मोडलें. भितर कितें मेळटा काय म्हणून पळोवपाक. तेन्ना तेंकां कांय मेळना. आनी तेन्ना तेंचे तो त्रास हें करून आमी येयले. आमी येतना खुबशे येयला. कित्याक हेवटेन बाळ्ळी बी लोक आसात, कारवारूय आसा खूब जाण, पेडणे त्या सायडीन गेले. त्या वेळार तेमी इतलो त्रास केलो. तेन्ना खूब लोक येयल्ले. त्या खूब जाण सांगता की आमी नार्वेची पयलीं नार्वे म्हणून. सो मागीर आमी मोरपिला रावले. पुर्तुगेजां पयलीं सादारण 1352 ते 1366 आमी येयल्ले. आमगेली इतिहासूय बी दिलो आसा. सादारण 800-850 वर्सां पयलीं आमी नार्विसान येयल्ले. नार्विसान येवन आमी मोरपिला रावले 100 ते 150 वर्सां. थंय सप्तकोटेश्वरा देवूळ आसा. थंयसान आमी मागीर फातर्पा येयले. आनी तेन्ना सान हें देवूळ हांगा आसा फातर्पा. पयलीं ल्हान आसलें. मागीर सादारण परत म्हाका दिसता म्हागे बापायन सांगलें तेजे वेळार तें देवूळ परत बांदलें. आनी आतां लास्ट जेन्ना आमी हे त्या देवळाची प्रतिश्ठापन केली 2004 हय ना ह्या देवळाची स्थापना केली तेन्ना आमी मागीर ठरयलें की सप्तकोटेश्वरा देवूळ बी आमी बांदया.
कित्याक ते सामके ल्हान आसले आनी हे मागीर तेजो म्हणल्यार मातशें फेमस जायत येयल्लें तेंचें शांतादुर्गा आनी बांद तें बरी बांदया थोडे म्हणटाले कित्याक चड व्हड जाय अशें जातालें बरें वर्सभर ह्योच मिटींग चल्ल्यो आनी शेवटी मागीर एक दीस थारायलें की आमी पाशाणाच्यान बांदया म्हणून पाशाणां बांदपाक आमचे कडेन तेन्ना पयशे नासलेले मागीर आमी सादलेडेन उलयले सादलेलो म्हळ्यार कमलाकर सादले आनी तेगे चेडो अभिजीत सादले दोगांय आर्किटेक्ट आनी तेमकां देवळाची चड म्हायती आसली तेजे पयलीं तेमी फूल पाशाणां देवूळ केलें ना मेन टायम तेमी 5-6 म्हयने सगळ्या भोंवून तेजी म्हायती काडली आनी आपल्या कडेन करून जातलें अशें सांगलें हें सांगतकीच आमी पाशाणाचेच बांदपाक गेलीं पाशाणां जालो जाल्यार 90 जाता म्हणपालो नाजाल्यार 1 कोटी आमी धरलो 1 कोटी जालो किंवा 1 कोटी 20 लाख जावंक शकता आमचे कडेन कांयच पयशे नासले ह्या देवूळ बांदतकीच कांयच पयशे नासले तरी सुद्दां आमी देवूळ बांदपाक हात घेतलो जावं 5-6-7 वर्सां लागल्यार कोता येता आनी ही केन्ना आमी फावंडेशन घालप जालें 2 नोव्हेंबर 2005 सो आमगेली 2 वर्सां सुमार हेका गेली की कितें करया कसली बांदया हेंच करपाक तेजे नंतर आमगेलो सगळे महाजन थोडी देवूळ पळोवन येयले कर्नाटका पळोवन येयले अंदाज घेवपाक आनी सगळ्यांनी मान्य केलें हेंच करया म्हणून आनी हें मागीर बांदपाक जरी आमचे कडेन पयशे नासले जाल्यार पूण खबर आसतलें हें सेकंड देवूळ सप्तकोटेश्वराचें म्हळ्यार महादेवालें 800 वर्सां नंतर सेकंड देवूळ पयलें आसा तें महादेव तांबडी सुरला आनी तें सादारण म्हाका दिसता 13व्या शतकान बांदलें आनी तेंय बी राणयेन बांदलें एक राणी तेवटेन वचप म्हणप किंवा राणयेन किंवा राजान तें आमकां सारकी खबर ना जाल्यार तें तेणी बांदलें वेरेज हें देवूळ आमी भक्तां कडल्यान 1 रुपया 8 आणे कोणी तें घालून आनी एकटोच आमकां असो मेळ्ळो की 25 लाख तेणी आपूण जावन दिले तेणी 25 लाख दिले आनी ह्या पयशांनी आमी हें देवूळ बांदलें पूण खबर आसता तांबडी सुर्लाची एरिया सादारण 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर आसा फुल्ल पाशाणाचें आनी कदंब कालीन तेन्नाची वास्तू हें कितें म्हणटा तेंची त्या वास्तूचें हें घेवन आमची देवूळ हें आसा 1000 स्क्वेअर मिटर 1-2 मिटर हेवटेन तेवटेन जाय पूण 1000 स्क्वेअर मिटराचें जालां ह्या देवळी प्रशस्त म्हळ्यार ऑलमोस्ट 10-12 टायम व्हड जालें हें आनी हायट हेजी टोटल हायट देवळाचीच 45 फूट जाला कळसाची तेजी आमी एक ध्वजस्तंभ केली ती त्या ध्वजस्तंभाक तेणी आयुध पुरुष स्तंभ म्हणला आयुध म्हणल्यार कितें शंकरांनी एक 5 आयुधां आसाय खंय तेतूंतली एक त्रिशूळ त्या ध्वजस्तंभाचेर आमी मुखार त्रिशूळ दवरतले 6 तारखेक ह्या 6 तारखेक जेन्ना 2, 4, 5 आनी 6 तारखेक ते हें घालतले त्रिशूळ सो तेका आयुध स्तंभ म्हणला तेजी उंची टोटल 27 फूट जातली आनी ते 23 फूट लांबीच्या 1 फातरान तो ध्वज स्तंभ बांदला 1 फातरान तो हाडला तेणी बी बरे त्रास घेतले ते बांदता कॉन्ट्रॅक्टरान आनी 3 ते 4 फुटांचो त्रिशूळ आसा मोठो टोटल तेजी हें जातली 27 फूट ह्या पिंडीकोत्सवा पळय जो दीस आसा आमी आतां तो थरयला किंवा ह्या जीर्णोद्वार किंवा हे पुनर्बांदणीचो सेम 33 वर्सां पयलीं आमी ह्या देवळाक जो पळय दीस दवरलो तोच सेम तिथी आजूय बी आमी पाळला 33 वर्सांनी आमी जरी हें बांदपाक 28 वर्सांनी घेतलें हें जातकीच तें देवूळ जातकीच 5-6 वर्सांनी बांदपाक जरी घेतलें जाल्यार 20 वर्स दवरला सो तो एक म्हत्व आनी हें दुसरें आसले कारणान आनी येदी व्हडली भव्य आनी लोकांनी पयशे दिवन बांदले कारणान हें एक इतिहास जाल्ल्या भशेन जातलो हेजे मुखार आतां कोण कोण उलयता की आनी एक कडेन खंय बांदपा आसा आनी खंय बांदपा आसा कंप्लीट पाशाणाचें काल म्हाका कोण सांगलें त्या सायडीन कोण राजस्थानांतल्यान स्टोन हाडून बांदपा आसा पूण दीस इज द सेकंड वन 800 वर्सां नंतर ही इतिहास आमी कांय नासतना आमगे महाजनांनी मुखार सरून ही केल्ली तेंकाय बी आमी तोखणाय तितले कमीच नाल्यार कोणी हें केलें ना की हें कित्याक जाय तें कित्याक मागीर सगळीं ठाम रावले
हेजी एक खबर सांगता, एक भक्त येयलो 25 लाख म्हणलं पळय, तुमी जाणा आसतले, कमलाक्ष नायक डी लिंकाचो. तो बेश्ट देवळां येयल्लो ह्या, त्या देवळाचें हें जालें ना आनी सादारण 20 दिसांनी तेजी देवाची प्रतिश्ठापन आसली, केन्ना 3 वर्सां पयलीं. तो येयलो आनी पळयलें, मागीर देवूळ पळोवपाक गेलो आनी तेणी विचारलें, हो नंदी बेश्टो आसलो आमगे उगड्यार. तेणी विचारलें, हो उगड्यार कित्याक दवरला? तेणी सांगलें, मंडप बांदपाक पयशे आनी जाय, आमचे कडेन पयलीं कांय ना. आनी तो म्हणपाक तेन्ना विचारलें तेणी, कितले पयशे सुमार लागतले? विचारतकीर फोन केलो आनी कितें मागीर आपले 2 दीस भितर सांगून पावलो. आनी 20 दीस उरले, तेजे भितर बांदूं जाता जाल्यार पळोवया, आपल्यान जाता जाल्यार दिता. सो लास्ट कोणी चड सांगलें, कमी सांगलें, हें करतकीर लास्ट 20 लाखांचेर फायनल जालें. आनी आपूण 20 दीस भितर तें मंडप बांदून घेतलो पावलो. तेणी ओके म्हणलें, पयशे रोखडे दिले 20 लाख. सांगपा म्हणल्यार आमी हें तेजी सांगणी करताले. भटा सांगलें, तेगे सांगणी कर, तेणी 20 लाख दिला, तेगे सगळे फॅमिलीक हें तें बिजनेसाक तें जावन दिलें. भटान सांगणी केली की अशें आसा, तेणी आमकां 25 लाख दिला आनी तेजी बरें जावन दी म्हणून. आमगेली इतिहासूय बी दिलो आसा. सादारण 800 850 वर्सां पयलीं आमी नार्विसान येयल्ले. नार्विसान येवन आमी मोरपिल्ला रावले 100 ते 150 वर्सां. थंय सप्तकोटेश्वरा देवूळ आसा. थंयसान आमी मागीर फातर्पा येयले आनी तेन्ना सावन हें देवूळ हांगा आसा फातर्पा. पयलीं ल्हान आसलें, मागीर सादारण परत म्हाका म्हागे बापायन सांगलें, तेजे वेळार तें देवूळ परत बांदलें. आनी आतां लास्ट जेन्ना आमी हे त्या देवळाची प्रतिश्ठापन केली 2004 हय ना ह्या देवळाची स्थापना केली तेन्ना आमी मागीर ठरयलें की सप्तकोटेश्वरा देवूळ बी आमी बांदया, कित्याक तें सामकें ल्हान आसलें. आनी हें मागीर ताजो म्हणल्यार मातशें फेमस जायत येयल्लें तेंचें शांतादुर्गा. आनी बांदता तें बरें बांदया. थोडे म्हणटाले कित्याक चड व्हड जाय, अशें जातालें. बरें वर्सभर ह्योच मिटींग चल्ल्यो आनी शेवटी मागीर एक दीस ठरयलें की आमी पाशाणाच्यान बांदया म्हणून. पाशाणां बांदपाक आमचे कडेन तेन्ना पयशे नासलेले. मागीर आमी सादले कडेन उलयले, सादले आनी सादलेलो, सादले म्हळ्यार कमलाकर सादले आनी तेगे चेडो अभिजीत सादले, दोगांय आर्किटेक्ट. आनी तेमकां देवळाची चड म्हायती आसली. तेजे पयलीं तेमी फूल पाशाणां देवूळ केलें ना. मेन टायम तेमी 5-6 म्हयने सगळ्या भोंवून तेजी म्हायती काडली आनी आपल्या कडेन करून जातलें अशें सांगलें. हें सांगतकीच आमी पाशाणाचेच बांदपाक गेलीं. जालो जाल्यार 90 जाता म्हणपालो, नाजाल्यार 1 कोटी. आमी धरलो 1 कोटी जालो किंवा 1 कोटी 20 लाख जावंक शकता. आमचे कडेन कांयच पयशे नासले, ह्या देवूळ बांदतकीच कांयच पयशे नासले. तरी सुद्दां आमी देवूळ बांदपाक हात घेतलो. जावं 5-7 वर्सां लागल्यार कोता येता. आनी केन्ना आमी फावंडेशन घालप जालें 2 नोव्हेंबर 2005. सो आमगेली 2 वर्सां सुमार हेका गेली की कितें करया, कसली बांदया, हेंच करपाक. तेजे नंतर आमगेलो सगळे महाजन थोडी देवूळ पळोवन येयले, कर्नाटका पळोवन येयले अंदाज घेवपाक आनी सगळ्यांनी मान्य केलें हेंच करया म्हणून. आनी हें मागीर बांदपाक जरी आमचे कडेन पयशे नासले जाल्यार पूण खबर आसतलें हें सेकंड देवूळ सप्तकोटेश्वराचें म्हळ्यार महादेवालें. 800 वर्सां नंतर सेकंड देवूळ. पयलीं आसा तें महादेव तांबडी सुर्ला आनी तें सादारण म्हाका दिसता 13व्या शतकान बांदलें. आनी तेंय बी राणयेन बांदलें. एक राणी तेवटेन वचप म्हणप, किंवा राणयेन किंवा राजान, तें आमकां सारकी खबर ना. जाल्यार तेणी बांदलें. वेरेज हें देवूळ आमी भक्तां कडल्यान 1 रुपया 8 आणे कोणी तें घालून आनी एकटोच आमकां असो मेळ्ळो की 25 लाख तेणी आपूण जावन दिले. तेणी 25 लाख दिले आनी ह्या पयशांनी आमी हें देवूळ बांदलें. पूण खबर आसतली तांबडी सुर्लाची एरिया सादारण 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर आसा. फुल्ल पाशाणाचें आनी कदंब कालीन तेन्नाची वास्तू हें कितें म्हणटा तेंची त्या वास्तूचें हें घेवन आमची देवूळ हें आसा 1000 स्क्वेअर मिटर. 1-2 मिटर हेवटेन तेवटेन जाय, पूण 1000 स्क्वेअर मिटराचें जालां हें देवळी प्रशस्त. म्हळ्यार ऑलमोस्ट 10-12 टायम व्हड जालें हें. आनी हायट हेजी टोटल हायट देवळाचीच 45 फूट जाला कळसाची. तेजी आमी एक ध्वजस्तंभ केली ती. त्या ध्वजस्तंभाक तेणी आयुध पुरुष स्तंभ म्हणला. आयुध म्हणल्यार कितें, शंकरांनी एक 5 आयुधां आसाय खंय, तेतूंतली एक त्रिशूळ.
त्या ध्वजस्तंभाचेर आमी मुखार त्रिशूळ दवरतले 6 तारखेक, ह्या 6 तारखेक जेन्ना 2, 4, 5 आनी 6 तारखेक ते हें घालतले त्रिशूळ. सो ताका आयुध स्तंभ म्हणून तेजी उंची टोटल 27 फूट जातली आनी ते 23 फूट लांबीच्या एक फातरान तो ध्वज स्तंभ बांदला. एक फातरान तो हाडला, तेणी बी बरे त्रास घेतले ते बांदतात कॉन्ट्रॅक्टरान. आनी 3 ते 4 फुटांचो त्रिशूळ आसा मोठो. टोटल तेजी हें जातली 27 फूट. ह्या पिंडीकोत्सवा पळय जो दीस आसा आमी आतां तो थरयला, किंवा ह्या जीर्णोद्वार किंवा हे पुनर्बांदणीचो सेम 33 वर्सां पयलीं आमी ह्या देवळाक जो पळय दीस दवरलो तोच सेम तिथी आजूय बी आमी पाळला 33 वर्सांनी. आमी जरी हें बांदपाक 28 वर्सांनी घेतलें, हें जातकीच तें देवूळ जातकीच 5-6 वर्सांनी बांदपाक जरी घेतलें जाल्यार 20 वर्स दवरला. सो तो एक म्हत्व. आनी हें दुसरें आसले कारणान आनी हें देवूळ भव्य आनी लोकांनी पयशे दिवन बांदले कारणान हें एक इतिहास जाल्ल्या भशेन जातलो. हेजे मुखार आतां कोण कोण उलयता की आनी एक कडेन खंय बांदपा आसा आनी खंय बांदपा आसा कंप्लीट पाशाणाचें. काल म्हाका कोण सांगलें त्या सायडीन कोण राजस्थानांतल्यान स्टोन हाडून बांदपा आसा. पूण दीस इज द सेकेंड वन 800 वर्सां नंतर. ही इतिहास आमी कांय नासतना आमगे महाजनांनी मुखार सरून ही केल्ली. तेंकाय बी आमी तोखणाय तितले कमीच, नाल्यार कोणी हें केलें ना की हें कित्याक जाय तें कित्याक, मागीर सगळीं ठाम रावले. हेजी एक खबर सांगता. एक भक्त येयलो, 25 लाख म्हणलें पळय, तुमी जाणा आसतले, कमलाक्ष नायक डी लिंकाचो. तो बेश्ट देवळां येयल्लो ह्या, त्या देवळाचें हें जालें ना. आनी सादारण 20 दिसांनी तेजी देवाची प्रतिश्ठापन आसली, केन्ना 3 वर्सां पयलीं. तो येयलो आनी पळयलें, मागीर देवूळ पळोवपाक गेलो आनी तेणी विचारलें, हो नंदी बेश्टो आसलो आमगे उगड्यार. तेणी विचारलें, हो उगड्यार कित्याक दवरला? तर सांगलें, मंडप बांदपाक पयशे आनी जाय, आमचे कडेन पयलीं कांय ना. आनी तो म्हणपाक तेन्ना विचारलें तेणी, कितले पयशे सुमार लागतले? विचारतकीर फोन केलो आनी कितें मागीर आपले 2 दीस भितर सांगून पावलो. आनी 20 दीस उरले तेजे भितर बांदूं जाता जाल्यार पळोवया, आपल्यान जाता जाल्यार दिता. सो लास्ट कोणी चड सांगलें कमी सांगलें हें करतकीर लास्ट 20 लाखांचेर फायनल जालें. आनी आपूण 20 दीस भितर तें मंडप बांदून दितलो पावलो. तेणी ओके म्हणलें, पयशे रोखडे दिले 20 लाख. सांगपा म्हणल्यार आमी हें तेजी सांगणी करताले. भटा सांगलें तेगे सांगणी कर, तेणी 20 लाख दिला तेगे सगळे फॅमिलीक हें तें बिजनेसाक तें जावन दिलें. भटान सांगणी केली की अशें अशें आसा, तेणी आमकां 25 लाख दिला आनी तेजी बरें जावन दी म्हणून.